फोंड्या डेंग्यूचे दुयेंती वाडत आशिल्ल्यान भलायकी वेवस्था सादूर जाल्या। खडपा बांद वाठारात डेंग्यू संबंधित एकल्याक मरण आयले उपरांत नगरसेवकांनी तशेंच संबंधित अधिकाऱ्यांनी वाठारात भेट दिवन परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। मजगतीं मच्छरांच्या प्रजननाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर वाठारात फॉगिंग करपाची मोहीम सुरू आसा। पळयात। आज आमी आमचे खडपा बांदार वॉर्ड नंबर 6 आमी आमची जे हेल्थ ऑफिसर आसा, जी हेल्थ टीम आसा हेल्थ सेंटराची, ते सगळे आमचे बरोबर, तशेंच आमचे म्युनिसिपालिटीचे सगळे इन्स्पेक्टर, सुपरवायझर, वर्कर्स। तुमकां खबर आसा लास्ट 8 दिसां पयलीं खडपा बांदार खूब केसी मेळिल्ल्यो। ताजे नंतर इव्हेंच्युअली त्यो कमी जावन रिड्यूस जावन आयज आमचे कडेन 2 एक्टीव केसी आसा। तातूंत भितर अनफॉर्च्युनेट एक डेथ जाल्ली आसा, ती म्हणटा तूं पयली 24 तारखेक जाल्ली। ताजे नंतर काल आमचो जो पयर आमी मेडिकल ऑफिसर आमची डॉक्टर लोटलीकर तिका मेळून गेल्ले। ताजे नंतर तिणी सांगिल्लें की आमी अवेरनेस कॅम्पेन जोरान करतले म्हणून। त्याच धर्तीचेर काल आमचे गोंयचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर हाणें जशें सांगिल्लें सगळे मिडियाक की आमी इंटेन्सिवली सगळे कडेन फॉगिंग, क्लिनलीनेस ड्रायव्ह हेल्थ डिपार्टमेंट थ्रू एज वेल एज जे आमचे चीफ ऑफिसर आसा म्युनिसिपालिटीचे तांचे थ्रू, टिमीचे थ्रू सगळे वॉर्डान जे कडेन हॉटस्पॉट जाल्या थंय कडेन करतले। त्यात आयज सकाळचे 9 सॅनिटरी इन्स्पेक्टर, आमचे नर्स सगळ्यो, हेल्थ ऑफिसर स्वता मॅडम डॉक्टर लोटलीकर सकाळी 9 आमचे बरोबर आसा। तशेंच आमचे सगळे वांगडी म्युनिसिपालिटीचे प्रत्येक घरान वचून आमी जे फॉगिंग करपाचें फॉगिंग केल्लें आसा त्याच भायर आमी म्हणटा की एलिमिनेट द रूट कॉज, म्हणटा की रूट कॉज खंय जाता ते डेंगू जनरेशन, ते स्टॅग्नंट वॉटर आमी खूब कडेन आमकां मेळिल्लें आसा आनी आमी ते सगळे टर्न केल्लें आसा। टर्न म्हणल्यार एम्प्टी केल्लें आसा आनी लोकांक मदीं जागृताय हाडलेली आसा की एक सादें सुद्दां उदक, एक वाटीभर सुद्दां उदक उरलें जाल्यार 8-10 दीस तातूंत भितर ताची लार्वा जावपाक शकता मच्छरांच्यो, आनी तेजे पासून जो डेंगू आनी मलेरिया जो आमचो रोग आसा तो स्प्रेड जावपाक शकता। त्या खातीर आमी अवेरनेस कॅम्पेन केल्लें आसा आनी सगळे कडेन आमकां लोकांचो प्रतिसाद बरो मेळिल्लो आसा की आपल्या घरा क्लीन करपाचें लोक थोड्यांनी स्वता जावन केल्लें आसा, थोड्यांक आमी अवेरनेस करून दिल्लें आसा। एक्चुली हो रुटीन पार्ट आसा। जेन्ना पावस चालू जाता तेजे स्टार्टींग एक विकाच्यान आमचो जे फॉगिंग एक्टिविटी चालू आसता, पूण अनफॉर्च्युनेटली ह्या वर्साक हांगा डेंगू केसी अचानक वाडिल्ल्यो आसा खडपा बांदार। नॉर्मली आमी एक्चुली आमचे ड्रेन्स आमी इमिडिएटली चेक केले, त्या ड्रेन्सान भितर काय स्टॅग्नंट वॉटर खंयच ना। ड्रेन्स एब्सोल्युटली क्लीन आसा सगळ्यो। फक्त खंय तरी एक मातशें उदक चुकून एक खंय तरी उरलं आसता कोणाच्या घरान किंवा अशें सायडीन खंय तरी, तातूंतल्यान हो फैलाव जाल्लो आसतलो असो एक अंदाज आसा। केस जेन्ना आमकां मेळिल्ली ती म्हाका दिसता तिचे घरांचे मेंबर खंय तरी गांवांत गेल्ले, ती गांवांच्यान जेन्ना आयली तेन्ना तिगेले सुनेकूय जालो तो, आनी तिका अनफॉर्च्युनेटली नंतर तिची डेथ जाली। आतां कशें आसा, इट डिपेंड्स अपॉन प्रत्येकाची इम्युनिटी आसता, तेजेरूच डिपेंड आसता कशें कितें रिएक्ट करता ती बॉडी। आतां आमकां जेन्ना केसी हांगा मेळिल्ल्यो ताजे नंतर इमिडिएटली आमी फॉगिंग प्रत्येक घरान वचून चालू केल्लें आसा। आतां इव्हेंच्युअली केसी सगळ्यो रिड्यूस जाल्ल्यो आसा आनी म्हाका दिसता तेच्या थोड्याच दिसांनी म्हाका दिसना खडपा बांदार एक सिंगल सुद्दां केस येतली म्हणून।